मायनिंगात दिल्ल्या रिणाचेर 50% जूर तरी मेळचे म्हण रिणां दिल्ल्यो गोंयांतल्यो बँको सरकाराकडे मागतात। सरकार सगळे जूर माफ करात म्हण बसला। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारा बरोबर सोमारा जाल्ल्या बँकर्सांच्या बसकेत बँकांच्या प्रतिनिधींनी ही मागणी घाली। ट्रक, बार्जी, मशीनवाले आनी मायनिंगा खातीर दिल्ल्या बाकीच्या रिणावेले व्याजय माफ करचे म्हण सरकारान सगळ्या बँकांक सुचोवणी केल्ली। 14 जुलयाक जोड बसकेत निमणे कितें ते थारतले। गोंयांतल्यो खणी बंद पडिल्ल्यान त्रासात पडिल्ल्या ट्रक धनी आनी बार्ज धनी तशेंच बँकांक आदार करपा खातीर गोंय सरकारान खासा येवजण तयार केल्या। बँकांनी रिणावेले कळंतर माफ केल्यार मुद्दल फारीक करपाची तरतूद ह्या येवजणेत आसा। रीणकारांनी 80% रीण फारीक केल्यार उरिल्ले 20% रीण सरकार फारीक करतले अशें सरकारान जाहीर केल्लें। हें रीण फारीक करपाक गरज जाल्यार ईडीसी कडच्यान 5 वर्सां खातीर रीण दिवपाची सरकाराची तयारी आसा। ह्या रीण माफी येवजणेचेर भासाभास करपाक सोमारा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान बँकर्सांची एक बसका आपयल्ली। पुराय कळंतर माफ करप शक्य नासून 50% कळंतर माफ करपाची तयारी बँकवाल्यांनी दाखयली। 50% कळंतर मेळचें अशी मागणी बँकवाल्यांनी केली। गोंय राज्य सहकारी बँकेचे सुमार 55 कोटी जाल्यार सगळ्या बँकांचे सुमार 1800 कोटी मायनिंग रिणांत अडकल्यात अशें समजता। 14 जुलयाक जावपी बसकेत ह्या प्रस्नाचेर निमणो निर्णय जातलो। 50% कळंतराचो आग्रो बँकांनी धरचो न्हय अशें सरकाराचें मत आशिल्ल्याचें समजता। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी। आपल्या गोंयांत 2.5 वर्सां राज्यपाल म्हण रावचो अशी उपरवाल्याची इच्छा आशिल्ली। त्या खातीर 2.5 वर्सां जातकीर हांव परतो चल्लों अशा उतरांनी गोंयचे आदले राज्यपाल भारतवीर वांचून सोमारा गोंयचो निरोप घेतलो। कोणाचेरच आपली कसलीच कागाळ ना अशें वांचून स्पश्ट केलें। गोंयचे आदले राज्यपाल भारतवीर वांचू सोमारा गोंय सोडून गेले। एसपीजीचो मुखेली म्हूण निवृत्त जाल्या उपरांत यूपीए सरकारान भारतवीर वांचूची गोंयचे राज्यपाल म्हूण नेमणूक केल्ली। दिल्लीत भाजपाचे सरकार आयल्या उपरांत केंद्र सरकारान वांचूक राजीनामो दिवपाक सांगिल्लो। त्या प्रमाण तांणी राजीनामो दिलो। मुझे किसी पे कोई शिकायत नहीं है। जो होता है वो ऊपर वाला करता है। और मैं 2 साल गोवा में रहा, सबके संग मेरे बड़े अच्छे संबंध थे और मैं बहुत खुश होकर जा रहा हूँ। मैं अपनी फैमिली के पास जा रहा हूँ। मेरे बच्चे हैं, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो मैं उनके संग रहूँगा तो मुझे बहुत खुशी है। ऊपर वाला चाहता था मैं इतना समय रहूँ, वो मैंने अच्छी तरह निभाया। अब मैं वापस जा रहा हूँ। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। 5 वर्सां काम करपी लायफगार्डांक दृश्टीक अकस्मात काडूंक मेळचे ना अशी शिटकावणी पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकारान दिल्या। दृश्टीन 18 लायफगार्डांक कामावेल्यान काडून उडयल्यात। परत इंटरव्यू घेवन अपात्र थारायले। 5 वर्सां काम करपी लायफगार्ड आतां अकस्मात अपात्र कशे थारतात म्हण पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकाराक प्रश्न पडला। कामावेल्यान काडून उडयल्ल्या दृष्टीच्या 18 लायफगार्डांनी सोमारा पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकाराक निवेदन भेटयलें। सगळ्यांक टोटल 17-18 जाणांक काडून उडयल्ल्या। आमी खंय फिट ना म्हणून काडून उडयल्ल्या। फिट म्हणून कितें तुमकां कांय दिवना तेंच्यान असो कितें मेमो लेटर बिटर कांयच ना, डायरेक्ट काडून उडयल्ल्या। थोड्यांक 5.5 वर्सां, कोणाक 6 वर्सां, कोणाक 4 वर्सां, 7 वर्सां अशें जाल्लेले आसा। लायफगार्डांची केस लेबर कोर्टांत आशिल्ल्यान तांकां काडूंक मेळचें ना अशी शिटकावणी पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकारान दिली। तांची केस आसा ही लेबर कोर्टान आसा। लेबर कोर्टान तांकां सांगलेलें आसा की इतके वर्सां जर ते काम करता जाल्यार तुमकां काडूंक मेळचें ना। लायफगार्डांनी दिल्ल्या निवेदनाचेर जाता तितले बेगीन सरकार निर्णय घेतले अशें पर्यटन मंत्र्यान सांगलें। जर हे भुरगे गेली 2008 साल पर्यंत आयज पर्यंत काम 2014 पर्यंत जर काम करताले आनी तेंचे कसलेच जर कंप्लेन ना जाल्यार म्हाका दिसना की आतां काडपाची गरज आसा अशी। जर हे समज अनफीट जर आसा जाल्यार हेज्या पयलीं तांकां 1-2-3 आमचे इंटिमेशन दिवपाक जाय आसलें, 2-3 लेटरां बरोवपाक जाय आसलीं। गेल्या 5 वर्साच्या कालावधीन तांकां कसलेंच इंटिमेशन दिवंक ना, कसलेंच तांकां इन्फॉर्म करूंक ना की तुमी बाबा अनफीट आहा म्हणून। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। आतां घेवया एक विराम।